येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. सेप्टीक टाकी नितळ करप पडले म्हारग. पोटात टॉक्सीक गॅस गेल्ल्यान गेलो जीव. म्हापसा एकता नगरांतली घडणूक. मडगांवसावन पणजे वचपी गाडयेचो अचकीत फुटलो टायर. दुसरे वटेनच्या येवपी गाडयेचेर व्हडोन ठोकली. वेळ बरो म्हणून कोणाकूच कितें जालें ना. जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकांत अनुभवपाक मेळटलें नितळ हवामान. शेनवार आनी आयतारा तापमान उरतलें उश्ण, सांगता हवामान विभाग. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. अपघाताचें सत्र थांबपाचें नांव घेना. शुक्रारा मडगांवसान पणजे वचपी गाडयेचो फुडलो टायर अचकीत फुटलो. देखून दुसरे वटेनच्या येवपी गाडयेक तिणें ठोकली. बरें म्हणून बरें, कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण गाडयेचोय बरेंच लुकसाण जालां. पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट. खरेंच आमी म्हणटा एक्सिडेंट म्हणटा तो कोणाकूय जावंक शकता आनी केन्नाय जावंक शकता. पूण आतां हो एक्सिडेंट जर तुमी पळयत, हो फॉरेनच एक एक्सिडेंट. आनी हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार देव बरो आसलें म्हणटा, कोणाचीच भिरांत ना तसलें आयज हे सुवातेचेर घडलां. ही पळय वायट सुझुकी गाडी आहा ती मारगांव सोडिया पेंजीम येताली आनी ह्या एंड ऑफ फ्लायओवर बांबोलीम पावताच तिचो फुडले टायर फुटलो. सो फुडलो टायर फुटोन ही डिवायडरा वयल्यान क्रॉस जाली आनी क्रॉस जावन ही पेंजीम वयता, पेंजीम सोडिया मारगांव वयता त्या रोडाचेर पावली. आनी लकीली ही ऑरेंज गाडी आहा पळय ती पेंजीम सोडिया मारगांव रोडाचे सायडीक आहली. आनी ही वायट गाडी हे तिचो टायर फुटोन, वायट काराचो टायर फुटोन ती मारगांव सोडिया पेंजीम येताले ते सायडीन क्रॉस करून ती पेंजीम टू मारगांव रोडाचेर पावली आनी हे ऑरेंज गाडयेचेर मारली. लकीली तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे दोनूय गाडयेचे ड्रायव्हर लेडीज आहले, फिमेल आहले आनी लकीली दोगांयकूय कांय जावना, पूण दोगांयच्यो गाडयो फूल डॅमेज जाल्ल्यो आहा. दोगांय सांगपाचें म्हळ्यार ताका दोगांयकूय देवान साल्वार केली आनी सेफ जाली. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. म्हापसा एकता नगरात सेप्टीक टाकी नितळ करप एका मनशाक म्हारग पडले. टाकी निवळ करपा खातीर गेल्ल्या ह्या मनशाच्या पोटात टॉक्सीक गॅस गेल्ल्यान ताका मरण आयलें. म्हापशा उजो पालवी दळान ताची कूड टाकयेंतल्यान वयर काडली. पळयात पुराय बातमी. 12:09 आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयला की एक मनीस सेप्टीक टँकान पडलो. सो 24/7 आमचे कडेन आमी टर्नआउट केली स्टाफा सकट. पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकच आमच्या कडेन लक्षांत अशें आयलां की सेप्टीक टँक खाली करपाक तेंचो प्रोसेस स्टार्ट आशिल्लो. भितर एक पंप घातलेलो, तो मालकडून दुसऱ्या हितून चालू आशिल्ले. सो आमी इमिडिएटली पयलीं तो पंप ऑफ केलो. ते नंतर आमी भितर एंटर जातले जाल्यार खूब रिस्क आशिल्ली, कारण आमी डायरेक्टली भितर एंटर जावंक शकना. सो आमकां ती पयली टँक तेजी ब्रेक करची पडली, मागीर ब्रिथींग ऑपरेटर्स घालचे पडले. आनी फायर फायटर आमचो गिरीश गांवन ब्रिथींग ऑपरेटर्स घालून ते सेफ्टी हार्नस घालून रोपाचो सहाय्य घेवन टाकयेन देवलो, ताका रोप घातलो आनी तेन्ना इमिडिएटली आमी ताका टाकयेंतल्यान भायर काडलो आनी हँड ओवर टू PSI बाबलो करप फॉर इन्व्हेस्टिगेशनाक ताका दिला. तेन्ना इंजर्ड आसलो बाबाचो इंजर्ड आसलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
संजीवनी साखर कारखान्याच्या वाठारात गोड्या उदकाचे नुस्तें पोसपाक आरंभ जाला. नुस्तेमारी खात्याच्या जोड पालवान हांगा फिश फार्मिंग सुरू केलां. लोकांक ताजें नुस्तें मेळपाची तरतूद केल्या, प्रशासकान सांगलें. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही हाजे पयलीं दाखयल्लें की संजीवनी फॅक्टरी जी आसा ती बंद पडली आणि ताणें उपक्रम चालू करपाचो आसलो तो फिश फार्मिंगाचो. आणि आज प्रत्यक्षाक ताणें फिश घालून जे 1,500 फिश हांगा घालून ताणें आज तो फिश फार्मिंग हांगा चालू केल्लें आसा. संजीवनी फॅक्टरी हे फॅक्टरी बंद पडलेल्यान जेन्ना सत्यजीत कामत जो एपॉयंट जालो आणि ही जी जमीन खावडण जमीन जी आसली आणि हांगा जे ऊस रोयताले ते ऊस कमी करून ताणें भाजी रोवपाक सुरवात केली आणि भाजींतल्यान तांकां भरपूर प्रॉफीट जालें आणि ते प्रॉफीट पळोवन ताणें आतां फिश फार्मिंग चालू केलां आणि ताका ताजें म्हणणें आसा की हांगा म्हयन्यांतल्यान 1 ते 2 लाख तांकां प्रॉफीट मेळटलें. म्हणल्यार जो रेव्हेन्यू जो मेळपा जायो तो रेव्हेन्यू फॅक्टरीक मेळटलो अशें ताचें म्हणणें आसा. आणि जशी भाजी तांकां तांची मेळटा भायर भाजीची तेजो आउटलेट आहा तसोच आउटलेट ते फिशाचोय बीन करून लोकांक ते फ्रेश फीश हांगा उपलब्ध करून दिवपाचें आसा. आतां हे बी आज ताणें घातलां, हे बियाचे 6 म्हयन्यान तांकां पीक मेळटलें. ते पळय आतां पीक कितलें मेळटलें आनी खरेंच कितलें तांकां बेनिफीट जातलें तें. संजीवनी आदी साखर उत्पादना खातीर फामाद आसलो. आतां खंय साया उदकांतलें नुस्तें काडपाचे यत्न चल्ल्यात. सध्या गोडे उदक सोडून 3 तरांचे नुस्तें पोसपाचो उपक्रम चलयला. प्रशासक सतेज कामतीन ते विशीं म्हायती दिल्या. आम्ही आज एक व्हडलो हॉल फुडें काडला. तो इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टमान तेंकता. पयलीं हे जागो जो आशिल्लो पळय तो पडींग आशिल्लो आनी आमी एका वर्सान हे इतलो भाजीपालो हांगा वयर काडला की आमचें आतां उत्पन्न जे 6,000 आशिल्ले एका टायमार सप्टेंबर म्हयन्यान 2022 ते आतां आमचे कमीत कमी 3 ते 5 लाखा कडेन पावल्या. आणि आमच्या भाजीपालो इतलो फेमस जाला की इट इज फार्म फ्रेश. तर तातूंत आमी एक नवी एंट्री मारल्या ती फिश रेअरिंग. आणि आमचे बरोबर आसा फिशरीज डिपार्टमेंटचे सगळे ऑफिसर. तांच्यांनी आमकां सहयोग केला आणि तांच्यांनी आमकां 3 तरेचे बियाणे हाडल्या फिश फ्रेश फिशचे. एक आसा मिरगल, एक आसा राऊ आणि एक आसा कटला. हे समज वयर आयले जाल्यार आमचे असले खड्डे जे आसा पळय ते आनी 2 आसता आमचे कडेन आणि हे पयलीं 20 वर्सां पयलीं बांदिल्ले. ताजो केन्नाच उपयोग जावना. आणि हे जे जितले तुमी दिसती पडटा पळय हांगा हे सगळे इन हाऊस जे सगळे आमचे गोडावणान पडिल्ले आशिल्ले पळय 1 पैसो मोडनासता आमचे कामगारा बरोबर आमी हे वयर काडला. इन एसोसिएशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज आयज हो रेअरिंग युनिट स्टार्ट केल्लो आसा. आयज आमी हांगा 1,500 सुमार राऊ, कटला आणि कॉमन कार्प हे सीड हांगा सोडलेले आसा. तेजी ग्रोथ एप्रॉक्स 1.5 पर्यंत केजी वयता आणि कल्चर पिरियड अराउंड 6 to 7 मंथ्स आसता तेंचो. तर खरेंच तेंच्यांनी एक बरें पावल उचललेले आसा हांगा. हो जर सक्सेसफूल जालो हांगा प्रोजेक्ट तर आनी सरान सांगिल्ले प्रमाणे आनी खंय जर हांगा अशें पॉन्ड बी आसा न्ही ते आमी युटिलायज करून अशें रेअरिंग युनिट स्टार्ट करूंक शकता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. स्मार्ट सिटीत खाजगी बसी काडून कदंबा चलोवपाच्या प्रस्तावा संदर्भात मुख्यमंत्र्याकडे उलयला. 19 तारखेमेरेन हाचेर कितें तो निर्णय घेतलो. आदल्यो बसी बंद उडोवपाचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याची म्हायती सुदीप तामणकारान दिली. म्हणजे खाजगी बसी बंद करून कदंबा चलयतले अशें सरकारान जाहीर केल्ले. या संदर्भात बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान हेरांक बरोबर घेवन मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. संबंधित अधिकाऱ्या बरोबर 19 जानेवारी पयली बसका घेतलो. खाजगी बसवाल्यांच्या पोटार सरकार आड येवचें ना अशें खंय मुख्यमंत्र्यान तांकां उतर दिलें. 2 वर्सांची सबसिडी दितलो अशें ताणें सांगलां. खंय कितें सांगलें की ज्यो बसी आहा त्यो दवरून बाकीच्यो जे कितें तुमचे पळय आसा तो इलेक्ट्रीक बसी तेंच्यांनी घेतल्या. म्हणजे स्वता कितल्यो घेतल्या बसी की 60th लिबरेशन फंड जो आहा हेच्या अंतर्गत फक्त 10 बसी घेतल्या कदंबान आणि PML फंड आहा तितूनच्यान 10 बसी घेतल्या. आणि बाकीच्यो ज्यो बसी पळय आहा पळय अरेंजमेंट जो करतलो 60-70 रिक्वायरमेंट कोपअप करपाक त्यो बसी चलोवपाक घेता दुसऱ्यांच्यो. मुख्यमंत्र्याक तेच सांगलें की तुमी दुसऱ्याची बॉल्सां कित्याक भरता. फाल्यां त्या बसीचेर तितलो जर इन्कम येयलो ना, इन्कम जनरेट जालो ना जाल्यार तुमी कितें करतले. स्टेट एक्चेकराचे पयशे आयज जे EV ट्रान्सलायनाक तेच चल्ला. EV ट्रान्सलायनच्यो बसी घेतल्या 50 तेचो इन्कम जो येना पूण तेका कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट तेचे कडेन सायन केल्ल्या प्रमाणे 75 रुपीज आनी कितें तरी रेट आहा ते प्रमाणे तेका अर्निंग कमी आणि पैसे दिवप चढ जाल्ल्या.
म्हणजे टॅक्स पेयराचो पयसो ताका दिलो वयता. एक करप्शन टायप कळ्ळें. म्हणटकूच तेच मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक काडले. ते पयशे तूं आमच्या लोकांक तांकां तुमी दिया. तुमकां जाय तश्यो बसी आमी प्रोवायड करता. कितें आमची सगळ्यांची तयारी आहा. हे आमी ऑब्जेक्शनान घातलेले आहा सगळे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. सेजा गोवान काडून उडयल्ल्या दिवचलच्या कामगारांचो PF आडकून पडला. तो दियात. कामगारांक मेकळे करिनात तो मेरेन आमी वचचे ना अशें सेजा घरांतल्या ऑफिसरांकूय भायर सरपाक दिवचे नात अशें म्हणत सेजाच्या कामगारांनी आयज पणजे सेजा घरा मुखार आंदोलन केलें. 8 महिने जाले पगार दिवंक ना म्हणत दिवचलचे सेजा कामगार आयज पणजे सेजा घरा मुखार जमले. कोर्टान आदेश दिवनय कामगारांची शिल्लक सेजान दिवंक ना अशें तांचें म्हणणें. कामगारांक पुलिसांनी गेटी भायरच आडायले. त्या उपरांत खुबळिल्ल्या कामगार मिडिया कडेन उलयले. पळयात. 23 जुनान आमकां ह्या कंपनीन रिट्रेट केले. कितें म्हणून तुमी फाटल्यान तुमी मिडिया आसले. कितें म्हणून ही बिचोरचो जो ब्लॉग आहा न्हू तो वेदांतान घेतलेलो आहा. तेन्ना आमी सेजान घेवंक ना. आतां कोण तरी ही वेदांतान कंपनी घेतल्या म्हणटा तेन्ना आमकां ते रिट्रेट केले आनी आमच्या हायकोर्टान मानले. कितें म्हणून ही वेदांतान घेतल्या म्हणून आमकां लिटरेचर क्लियर बरयल्लें आसलें. कितें म्हणून तेंचे ड्यू कितें आहा न्हू तो विदीन 2 म्हयन्या पयलीं तेंचो ड्यू आहा तो दी म्हणून. त्या प्रमाणे तेंच्यानी आमकां इमिजिएटली 23 तारखेक आमकां रिट्रेट केले आनी 5:30 आमच्या अकाउंटार तेंच्यांनी पयशे घातले. आतां पयशे कितें ग्रॅज्युएटी घातली ती ग्रॅज्युएटी आतां कितें 8 हो आमकां 9वो म्हयनो कितें आमकां तेंच्यांनी कितें घातलेलें न्हू ते आमी आमच्या लोनाचे आनी कितें गेले तेन्ना पगार येता तेन्ना आमचो तो लोना बी आसली न्हू ती क्लियर जाली. आतां 8 म्हयने जाले आमी कंपनी कडेन येत आहा. कितें म्हणून बाबा आमचो PF दी हे आमकां रिजन सांगूंक लागले. कितें ना कायद्या प्रमाणे म्हणल्यार 1 म्हयनो वचोंक जायो परत म्हणल्यार 2 म्हयने वचोंक जाय. आमी तरी रावले तरी आसतना आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांक येयले आनी तेजे आमकां बरोवन दिले विदीन 1 म्हयन्या पयलीं तुमकां आमी ते तुमचे पयशे आहा ते दिता म्हणून. 1 म्हयन्या परत आमी परत येयले. तुमीच मिडिया आसली. परत आमकां कितें सांगलें तेंच्यांनी 11 तारखे पयलीं आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून. मागीर आमी PF कमिशनर गेले. तेणी कितें सांगलें तुमचो हो PF आहा तो तुमकां 11 तारखे पयलीं मेळटलो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आयज 12 तारखे पळय येयल्ले आहा. तरी आसतना ते आतां कितें म्हणटा आमकां आजून PF काडूंक मेळना. पयशे हेजें नांव सांगता कोण PF सांगता हेजें नांव कमिशनान हे सांगता ते एकामेकाचेर धुकलता. आमची इतलीच मागणी आमी ह्या कंपनीन 30 वर्सां हांवें जें योगदान दिल्लें आहा तेन्ना म्हाजो जो फंडामेंटल रायट कितें म्हणून म्हाजो तेन्ना तूं एक रिप्लेस करताय कामगारांक काडटाय रिटायर जाता तेन्ना कंपनीन आमचे कितें आतां दिवचें ते आमचे दिवचे जे आमची ग्रॅज्युएटी आमचे PF आहा तो आमचो दिवचो आनी आमी वेवस्थीत आमी आमच्या घरा वयता. आनी जर आमचो तो PF आयज दिना जाल्यार आमी आयज दीसभर ह्या मॅनेजमेंटाकूय भायर सरोंक दिवचे ना आनी आमी हांगा रावतले. आमी गरीब लोक आनी हे कंपनीन आमकां 7-8 म्हयने जाले फटयता. जेन्ना म्हाका रिट्रेस केलो तेन्ना कोर्टान तांकां क्लियरली सांगलें आहा की हेंचे जे कितें ड्यूज आहा न्हू ते 2 म्हयन्या भितर क्लियर करी. हे आजून पर्यंत करिना. कित्याक हांव कित्याक उलयता म्हाजो भुरगो शिकता. आयज म्हाजे भुरगे दोगां इंजिनियर करता. म्हाका आतां तांकां फी भरपाक पयशे ना. हांवें म्हाजे बायलेची वस्ती घाण धरून आयज आतां हांव फी भरल्या. म्हाका आतां खावपाक कांय ना. हांव सोराकान जेयता. एक तर अशें येता की हांव शितान पाणी घालून जेयता. तांकां कांय पडलें ना. हांव कितें म्हणटा तूं म्हाका रिट्रेस केलो न्हू म्हाजे पयशे दी दिव कित्याक धरलो हांव वयता तुका कांयच म्हणना. तूं मागीर रामाचें राज्य कर. आमी ऑलमोस्ट 150 कामगार आसा आनी हे ऑफिसान एसीन बसून पयशे खाता आनी आमी हे पळय आतां आमी कशे तळमळटा वतान ते पळया. आनी हांकां सपोर्ट खंयच्या तरी मंत्र्याचो सपोर्ट आहा म्हणून हे इतके दादारी करता. आनी मोदी कितें म्हणटा न खाऊंगा ना खाणे दूंगा आनी हे चोर खाता. आमकां तर रिट्रेस केले मरे 8 म्हयने जाले मरे आमकां पगार ना. आमी कितें करपाचें सांग पळया. ही लोकशाही का हुकुमशाही आनी हे तांकां चोरांक कशें प्रोटेक्शन दिता काय म्हणटा हे चोर मरे हांकां काडून भितरूंक आतां म्हाका आमकां तेंच्यांनी 11 तारखेक दिता म्हणून कालच्या म्हयन्यान लेटर दिलां बरोवन आनी ते आतां 2 म्हयने जाले जाल्यार हे पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता. आमी लोकशाहीन जगता का हुकुमशाहीन रे. आमी पाकिस्तानान जगता का इंडियेन जगता. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फातर्प्याचे जात्रेक सुरवात जाल्या. भक्तांचे उमेदीक ओतो आयला. फातर्पेकान्नीची उत्सवाची नेटान तयारी चल्ल्या. चांदीच्या रथांतल्यान देवीची मिरवणूक, आरत, प्रसाद आनी नाटकां अशा कार्यावळीचो आस्पाव जात्रेत आसता.
मंदिरांतून देवीची मिरवणूक काडली, मागीर आतिशबाजी आरती आनी प्रसाद जालो आनी आतां एक नाटकाचो प्रोग्राम आसतलो. भाविकी भरपूर जाले जात्रेक अटी प्रमाणे. सो कितले दीस आसा ही जात्रा? आमची जात्रा 4 दीस. लास्ट डे आसता तो 15 सकाळी महाराज जातलो. महाराजांतून देवीची मिरवणूक जातली, तशीच आतिशबाजी आरती प्रसाद जातलो आनी जात्रेची सांगता जातली. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. जानेवारीच्या दुसऱ्या सप्तकातूय नितळ हवामान अनुभवपाक मेळटले. शेनवार आनी आयतार उष्ण तापमान उरतले. कुपां दाटिल्ली पूण बेगीन पावस पडपाची शक्यताय ना. शेनवारा थंड वारो गळटलो, देखून वताची खारसाण मातशी उणी जातली. चडीत तापमान सामान्या परस 1 वा 2 डिग्री सेल्सियसांनी चड उरतले. शेनवारा तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. या सप्तकाचे निमाणे कडेन सुके वातावरण. शेनवार आणि आयतारा मळब नितळ. 13 तारखेक दव आणि धुक्याचो करचो पडटलो सामनो. शेनवारचे तापमान 33 आणि 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. बोट धन्यांक खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करा आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.